माझे बर्थडे गिफ्ट आणि खावपाक तेनी सो बरें आसा इजी कसो खाता रे सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळे बरे आसतले आनी सगळे बरे आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयचो ब्लॉग स्टार्ट करता म्हणसर न्हय भरपूर लेट जालो म्हाका. सांजची 5 जाली आसा आणि आतां ब्लॉग हांव स्टार्ट करता. आणि सद्या हांव पोरसान आसा. भरपूर पावसान न्हय काळोख केला. तर पोरसान हांव उजो घालपाक गेल्लें कारण सांजच्या टायमार उदक बीन तापोवंक जायना न्हावपाक बीन आमी चुलीचेरूच उदक तापयता. सो तेका लागून पोरसान येयला आणि सकाळच्यान हांव ट्राय करता ब्लॉग करतलें म्हटल्यार बिजीच उरलें सामकें. म्हाका टायमूच असो मेळना जालो. तुमकां तर खबरूच आसतलें हालींच्या दिसांनी कितलें हांव बिजी वयता सामकें. आणि सद्या मम्मी सुद्दां ना. मम्मी आणि संजय म्हापसा गेल्या कारण आयज ऑर्डर आसा आमकां मसाल्याची. सो ती कंप्लीट करपाक गेल्या ती. आणि संजयाचेय बीन सद्या अशें जाता की आमगेरसून घरा कडसून आमगेर अशें अप डावन करचें पडटा तेका कारण ऑर्डरी ज्यो आसा त्यो आमकां टायम टू टायम कंप्लीट करचें पडटा. तरी लास्ट ऑर्डरूय मम्मीनूच कंप्लीट केली. ही ऑर्डरूय मम्मीनूच कंप्लीट केली कारण मम्मी म्हटलें तूच वच म्हटलें. म्हाकाय बीन तितलें कितें आतां म्हणटा तशें भरपूर काम जाता न्हय तेका लागून हेल्थाकूय मातसो प्रॉब्लम जाता. तेका लागून ती गेल्या ऑर्डर कंप्लीट करूं. आणि पावसान तर खुबूच काळोख केल्या. पळोवया तांकां पावस ना गावल्या पुरो. पळयात काळोख केला सामको पावसान. खुबूच काळोख केला. ती जेन्ना वचपाक भायर सरलेली न्हय तेन्ना सुद्दां भरपूर पावसान काळोख केल्लो. सो पळोवया ती येता म्हणसर भरपूर सांज जातली. आणि त्या म्हणसर ती घरा येता म्हणसर म्हाका खुबशीं कामां दिवनूय गेल्या ती दोगां. मसालो बीन पॅक करून दवर म्हणून सांगला. आणि त्याच बरोबर अशी खुबशीं कामां आसता तुमकां खबरूच आसतलें. सांजच्या टायमार हांगा सारन मार, मागीर ही लायट पेटय, मागीर आंगणान सारन मार, अशी भरपूरशीं कामां आसता ती कंप्लीट करूंक जाय म्हाका. आणि हांवें न्हय एडवान्स म्हाका लागून बर्थडे गिफ्ट सुद्दां घेतला. ते तुमचे बरोबर आयज शेअर करतलें. खूब दीस जाले प्लॅन करतालें की करतलें बट मागीर खुबूच बिजी उरलें. तेका लागून बर्थडे गिफ्ट जे हांवें घेतला न्हय व्हडलें गिफ्ट आसा ते तुमचे बरोबर शेअर करूंक गावूंकच ना. सो तें बीन आतां शेअर करतलें. तर चला सगळ्यान पयलीं हांगासलें काम करून घेता पोरसांतल्यान. पोरसान हालत जाल्ली आसा. इतलो पावस तेका लागून झाडांची सामकी हालत जाल्ली आसा. आणि तेच्या मागीर ही जी दिसता न्हय तुमकां ती तर सामकी हालत करतात झाडांची. कांयच दवरिना झाडां. हे पळयात धालयांक लागून अशें हे पुल्लेले आमी दाणे तेय बीन तेंच्यांनी उडयले. आणि पळयात कशें कितें करतात ती. कांयच दवरिना. सगळीं झाडां म्हणटा तशीं उडयल्या. थोडीं झाडां दिसतलीं तुमकां जी बरीं आसात. बाकीचीं पावसानूय सामकीं झाडां पिड्ड्यार जाल्या. चडांत चड झाडां आमची पिड्ड्यार जाल्या. आणि पळया तांकां कितें करता. म्हाज्या पांया कडेन सामकी नाचताली आतां व्हिडिओ करतना. सो चला घरानूय म्हाका भरपूर काम आसा. तर घरान वयता आणि मागीर मेळटा तुमकां. भायर जें काम आसलें म्हजें तें सगळें करून येयलें. आनी घरान थोडीशीं आयदनां आसलीं धुवपाची ती म्हटलें धुवन घेवया. तर मम्मी वयच्या पयलीं न्हय म्हाका सांगताली हांव धुवन बीन वयता म्हणून. सो हांवेनूच तिका नाका म्हटलें. तूं भायलीं जी तुजी कामां आसा म्हापसा जें कितें काम आसा ऑर्डरी आसा तें म्हटलें तुमी बेगिना करून येया कारण पावसानूय भरपूर काळोख केल्लो. आनी पावस जर व्हडलो मेळत तांकां जाल्यार ती सामकी भिजोन येतली. सो त्या परस म्हटलें हांव घरांतलें सगळें करता आनी तुमी म्हटलें ऑर्डर दिवन येयात. तर अशे तरेन आमी न्हय म्हणटा तशें काम जें आसा तें मॅनेज करता. एकदां मम्मी वयता ऑर्डर दिवपाक एकदां हांव वयता. आनी मम्मी बी म्हाका खूब हेल्प करता सगळ्यात गोश्टीन. युट्यूबाक लागून म्हण, मागीर रेसिपी करपाक म्हण, ऑर्डरीक लागून म्हण. सो खरें सांगता हांव भरपूर लक्की आसा की म्हाका मम्मी भशेन मम्मी गावली म्हज्या लायफान येयली. इतली सपोर्टीव जाणा की भरपूरूच म्हणटात तशें. सो अशे तरेन म्हजी हांगसर आयदनां सुद्दां धुवन जालीं आनी निवळ सुद्दां. तर गायज ऑलमोस्ट म्हजी सगळीं कामां जालीं. जें कितें काम आसलें तें हांवें करून घेतलें. आनी आतां हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें तें म्हटल्यार म्हाजें बर्थडे गिफ्ट. एडवान्स जें हांवें घेतलां तें बर्थडे गिफ्ट तुमचे बरोबर शेअर करतलें. आनी आयज पळय हांव पिंग जाल्लें आसा सामकें. तर हें गिफ्ट न्हय भरपूर म्हणटा तशें म्हाका लागून खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांवें म्हणटा तशें म्हाका लागून कितें तरी गिफ्ट घेतलां सामकें.
आनी तेजी खूपच म्हाका गरज आसली. सो टायम वेस्ट करूया नाका, डायरेक्ट गिफ्ट पळोवया हांवें कितें घेतलां तें. आनी हें जें गिफ्ट हांवें घेतलां न्हय तें ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट जालो एका, आनी हांवें यूज करपाक सुद्दां घेतलां, म्हणजे हांव सद्या यूज करता. तर दाखयता तुमकां कितें घेतलां तें. हें पळयात, अशें बॅग आसा गिफ्ट तें. सो आतां ओपन करूया कितें आसतलें, तुमी कितें गॅस्ट करूं शकता जाल्यार करात पळोवया. तर हेजी म्हाका खूपच गरज आसली, खूब म्हटल्यार खूब गरज आसली. स्पेशली हांवें म्हाज्या यूट्यूब चॅनलाक लागूनच घेतला, तेजी म्हाका गरज आसली तेका लागून. आनी ओपन करूया आतां. तर ऑलरेडी हांवें ते म्हणटा तशी यूज करपाक सुद्दां घेतला. तर हे पळयात, हे आसा गिफ्ट, म्हाजे बर्थडे गिफ्ट. आनी कितें सांगूं तुमकां, जेन्ना आमी इतली मेहनत करून, इतले म्हणटा तशें हार्डवर्क करून आपल्या पयशांनी जेन्ना कितें घेता न्हय, तेजी एक्सायटमेंट खूबच वेगळी आसता. तेज्या मागीर तुमी येदेशें कितें गिफ्ट घेया नाल्यार येदेशें कितें गिफ्ट घेया, पूण तें स्वताच्या कमाईन जेन्ना तुमी घेता न्हय तेजी एक्सायटमेंट खूबच वेगळी आसता. आनी हें गिफ्ट घेतना हांवें खूब फावटी चिंतलें घेवं की नाका, घेवं की नाका. मागीर म्हाका मम्मीन संजयान बीन सांगलें की ना, तुका गरज आसा सद्या आनी तूं तें घे म्हणून. सो सो हे पळयात, हें गिफ्ट आसा म्हाजें. ओपन करता हां. तर हें म्हाजें गिफ्ट आसा. आनी OnePlus Pad Go हांवें घेतलेलो आसा म्हाका लागून. स्पेशली म्हाका एडिटिंगाक बीन खूब प्रॉब्लम जातालो आनी म्हाजो मोबायल सुद्दां फॉर्मेट जाल्लो आसा 2-3 फावटी. सो भरपूरशे ब्लॉग म्हजे डिलीट जाले, सगळे कॉन्टेक्ट म्हजे डिलीट जाले. तेका लागून मोबायल म्हजो हँग जाता, तितलो बरो ऑपरेट जायना एडिटिंगाक बीन. तेका लागून हांवें म्हाका लागून टॅब घेतलो. एक्चुली हांव लॅपटॉप घेवपाचें आसलें, मागीर हांवें म्हटलें की लॅपटॉप नाका, टॅबूच घेवया, कारण सद्या म्हाका पयशे वेस्ट करपाचे ना. तुमकां खबर आसतलें आमचो धाकटोसो बिजनस स्टार्ट जाल्लो आसा आनी तेकाय बीन इनवेस्ट करपाची आमकां सद्या गरज आसा. तेका लागून हांवें अशें चिंतलें की ना, चडान चड थंय इनवेस्ट करया आनी हांगसर कितें टॅबान सुद्दां हांव करूं शकता. तेका लागून हांवें हांगसर धाकटोसो टॅब घेतलो. लॅपटॉप घेवंक ना, लॅपटॉप मागीर केन्नाय घेतलें, तितली मेहनत करूंक जाय म्हाका. सो हो पळयात. आनी मेन 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 म्हटल्यार हांव खूब खूश आसा, कारण म्हाज्या मेहनतीन घेतला हांवें, म्हाजो हार्डवर्क करून हांवें घेतला. तेका लागून खूब खूब म्हटलें सांगूं शकना. जेन्ना आपल्या कमाईन आमी कितें घेता न्हय तेन्ना तुमकां खबरूच आसतलें कितलें बरें दिसता न्हय. सो चला ओपन करूया आतां. गिफ्ट ओपन करूया. तर हें आसा तेजें कवर. सो कवर सायडीक दवरया, मागीर पळोवया. आनी हो आसा आमचो मेन OnePlus Pad Go टॅब. हो पळयात, भायरसून असो आसा, तेजी पॅकेजींग अशी आसा ही पळयात. सो ओपन करूया. टेडेन टेडेन टेडेन. हो पळयात, हो आसा म्हाजो टॅब. ऑलरेडी हांवें यूज करपाक सुद्दां स्टार्ट केल्लो आसा हो. आनी तर हो पळयात असो आसा तो, आनी तेका न्हय प्लास्टीक आसा ती काडया आमी. ही पळयात, आनी असो आसा तो. यूज करपाक न्हय खूबच बरो आसा. आनी ऑलमोस्ट 8 दीस जाले हांव यूज करता, एडिटींग बीन करता. बॅक सायड असो आसा हो पळयात. यूज करपाक खूबच बरो आसा, सिंपल आसा. आनी कवर घातलेलें न्हय, सो तेका अशें येयलें. हे पळयात. आनी हो आसा आमचो वॉलपेपर. हो पळयात, संजयान न्हय वॉलपेपर घातला हो. तर हो आसा म्हाजो म्हणटा तसो एडवान्स गिफ्ट टॅब आसा. कसो आसा एक कमेंट करून सांगात आं. तर आतां हो सायडीक दवरया. प्रॉपर व्हिडिओ जाय जाल्यार मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा. आनी त्याच बरोबर आमी आतां ओपन करया तें म्हटल्यार कवर. तर हे आसा तेजें कवर. सोमतेच न्हय हांवें कवरूय घेतलेलें, कारण मागीर स्क्रॅच बीन पडना न्हय तेका लागून. हे पळयात, तेजी पॅकेजींग अशी आसा. कवर एक्चुली हांवें घातलेलें तेका तुमकां दाखोवपाक जाय म्हणून हांवें तें काडलें आतां. हे पळयात, पॅकेजींग खूब बरी येयल्या दोनूय. आनी हे आसा तेजें कवर, मॅग्नेटीक कवर आसा. हे पळयात. तर टॅब घालता आतां तेका.
तर टॅबाक न्हय आमच्या कवर घालया. सो बरें आसा, इजी जाता यूज करपाक. कसं असं सांगात म्हाका कमेंट करून. म्हणजे गिफ्ट कशें आसा, बर्थडे गिफ्ट एडवान्स हे कमेंट करून सांगा. आणि म्हाका जायत असलें एक्चुली. तर हे पळयात, हे आसा म्हजें गिफ्ट. तर हे पळयात कशें आसा म्हजें गिफ्ट. आसा न्हय बरें. खरेंच हे घेताना न्हय म्हटल्यार भरपूर एक्सायटेड असलें हांव टॅब घेताना. आनी तुमचे बरोबर म्हटलें बेगिनाच शेअर करतलें, बट म्हाका तें पॉसिबल जावंकूच ना तुमचे बरोबर शेअर करपाक. सो आयज हांव शेअर करता. आनी प्रॉपर तसो एक विकूच जाला म्हाका हांव यूज करता. प्रॉपर यूज करतलें, कशें कितें सेटींग बीन आसा. आनी प्रॉपर जर तुमकां व्हिडिओ जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सुद्दां सांगा. म्हाजो बर्थडे वगत आसा, डिसेंबरान आसा, तरी बट हांवें पयलींच गिफ्ट घेतलें. कारण म्हाजी एडिटींग बीन जाय नासली, सारकी जाय नासली मोबायलाचेर. मोबायल म्हाजो खूब हँग जातालो. आनी जितले हांवें ऑलमोस्ट 2-3 म्हाजे व्हिडिओ अशेच म्हणटा तशे डिलीट जाले. तेका लागून म्हटलें हेची खरीच गरज आसा. तेका लागून हांवें म्हाका लागून टॅब घेतलो. सो हे आसलें म्हजें गिफ्ट. तर गिफ्ट तर तुमी पळयलें. आतां गिफ्ट सायडीक दवरया, कारण मम्मी बीन येत जाल्यार म्हणटली तुवें काम करूंक ना आजून, हांगसरूच आसा, कितें करतालें काय म्हणून. तर टॅब असोच दवरता हांव आनी कामाक लागता. प्रॉपर जर व्हिडिओ जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा. मागीर एक दीस प्रॉपर हांव व्हिडिओ दिता तुमकां, कसो कितें आसा, कसो कितें म्हणटा तसो ऑपरेट जाता बीन, तें सगळें म्हाका सांगात. मागीर तुमचे बरोबर शेअर करता. हांवें न्हय भरपूरशे अशे प्लॅन केल्ले, ऑलरेडी प्लॅन लिस्ट करून दवरलेले की ह्या म्हयन्यान हांव भरपूरशे एक्सप्लोर बीन करतलें. भरपूरशे आमी भायर वयतले एक्सप्लोर करपाक आनी तुमकां लागून बरे बरे म्हटले व्हिडिओ घेवन येतले. बट जशें आमी चिंतता तशेंच जाता अशें ना. सो सेम म्हाज्या बरोबर तशेंच जालें. जशें हांवें चिंतलेलें की भायर वयतलें एक्सप्लोर करतलें, तशें अजिबात जावंक ना. आनी तितून म्हाजो शेड्यूल जो आसा तो भरपूर बिजी जावपाक लागलो. फूल बिजी वयता सामकें हांव. सो म्हाका भायर सरूंक सुद्दां मेळना. तितून ऑर्डरी पॅकींग बीन करूंक जाय. म्हटल्यार टायम टू टायम जशें ऑर्डर येता तशें तेंचें कंप्लीट करचें पडटा न्हय, तशें तांकां दिवचें पडटा. सपोज आमी ऑर्डरी दिवंक ना जाल्यार कशें जातलें. सो तितून भरपूर अशें बिजी वयता सामकें हांव. तर गायज बरो काळोख जालो आनी आतां लायटी बीन ऑन करया. मम्मी बीन येवपाची जाली. हो पळयात भायर एकदम काळोख आसा. सो लायट ऑन करया. आनी मम्मी बीन आजून येवंक ना. सो पळोवया, तेंचो वेट करता. आनी बरोच काळोख पडलो पळयात. म्हाका दिसता तेंकां येता म्हणसर आनीक मातसो लेट जातलो. सो थोडोसो मसालो हांवें पॅक केलो. चड करून पावोकूच ना, कारण मागीर मम्मीन कॉल केलो आमी येवपाक येतली आतां म्हणून. आनी माजर येयले आमचे. तर तेंच्यांनी कॉल केल्लो की आमी येवपाक येयली म्हणून. आनी हांवें मागीर मसालो थोडोसो पॅक केलो, चड करूंकूच ना, कारण बाकीची कामां आसा न्हय तेका लागून. आनी सगळीं हांवें बाकीची कामां करून घेतली. सायड बाय सायड लायट पेटोवपाची आसली. 3 सण जाली न्हय आतां. सो तेका लागून पळोवया कितें हाडटा ती मम्मी. पळोवया, वेट करता हांव सामको. कितें खावपाक बीन हाडटालें पळोवया. एकोणपन्नास, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. तर गायज मम्मी आनी संजय येयलो. येवच्यान पळयात सोमती कामाक लागलो. तो सोमतो कामाक लागलो आनी सगळी कडेन हाडलो तो तेंच्यांनी पसरो दवरलो. ते कितें हाडला न्हय तें मेजता तो. पयशे मेजलेले भशेन मेजता. आनी हो बाबडो भायर वचोंक नाचता. भायर वचोंक जाय तेका. तर जस्ट येयली ती आनी हेरी भायर वचोंक सोदता पळयात. बरो काळोख जालो. 7 जायत येयली आनी आतां येयली ती. च्या बीन आजून कांयच घेवंक ना. येवच्यान ते घेवन बसला कामाचे. आसूं रे, मागीर पळोवया रे. अरे हय, च्या बीन घे पयलीं. आनी पळयात मम्मी कितलो बाजार हाडलो गे. कितें हाडलें गे आमकां.
म्हाका आनी एरीक कितें हाडले येदे म्हणटे पोते घेवन येयला पळयात पूण आमकां काय हाडूंक ना. एरीक बिस्कीट हाडली गे? एरीक काय हाडूंक ना गे? एरीक काय धाडूंक ना? तुमची वाट पळयतालो मगे तो पळयात एरी बाबडो काय बरो वाट पळयतालो काय हाडूंक ना खंय तेका. कसो जालो संजय तुमचो बाजार? जालो बाय बाजार. पावस पडटालो म्हापसा? ऑर्डर दिली? हय ऑर्डर दिली? हय. अरे ते मागीर पळय च्या घे पयली. हय ओके. आणि हांगसर पळया तुमी च्या घ्या नाल्यार नाका घेव हांगसर वेगळेच न्ही पळय. हे कितें हांगसर हेंचे वेगळेच चालू आहा पळयात. बाजार पळोवन तुमी येयली आनी खावपाक तेणी स्टार्ट केले. पळयात कसो तो. इतलो वगत उपाशीच आसलो बाबडो. इतलो वगत कोण नासलो बरोवपाक तेका. हा तो असो करून दाखयता की हांवें आनी तेका कांयच बिस्कीट दिवंक ना, हांवें आनी तिची कॅरूच घेवंक ना, हांवें आनी तेका पळोवपूच ना असो तो मम्मीक आतां हे करून दाखयता. आनी कसो खाता पळयात जसो की एकदम उपाशी आसा बाबडो जावन. पळयात हा एकदम बाबडो कसो करून दाखयतलो. आपल्याक आनी भरपूर भूक लागल्या कांयच दिवंक ना पळयात. बाबडो कसो बाबडो ना. आनी हो बाबडो कित्याक इतले पिशवे घेवन बसला न्हू येवच्या येवन काय खबर. सगळ्या जाणांक पिशवे ते जर खावपाक हाडलेले मेजूंक लायिल्ले म्हाका जाल्यार जालें. तेंका सांगलेलें हांवें काटे कणके बीन हाडूंक ना गे तुमी. हांवें काटे कणके सांगलेले हाडूंक. ते सोड काटे कणके खंय? हय काटे कणके खंय? हाडले मुगो फिश मार्केटांतल्यान. नुस्तें सांगूंक ना काटे कणके सांगले. ते काय काटेत आहा. म्हाका नुस्तें ना. तर काय हांगसर आमी खाता कितें जाणा कितें खातले पोळी आनी कॅप्सिकम न्हू. सो येताले तेंच्यांनी कॅप्सिकम आनी पोळी हाडलेली. आनी हो पळयात कसो खाता तो. कसो खाता रे? चावता कसो? चावता कसो? दातान आनी घेतून चावतलो. दाडेन न्हू? ना फुडल्या दातान चावता. तोंडान. सो पावस पडटलो म्हापसा? मातसो अजिबात ना. म्हापसा खंय पडटा? म्हापशा ना पडो मातशे आमकां चर्चे कडेन मातसो गावली. खंयचे चर्ची कडेन? आवडाची तुमी भायर सरली मरे आनी पावस हलकोसो पडलो हांगसर. सगळे 7 जाली 7. भिजले तू? ना वले जाले. कुछ भी यार. सत्री व्हरूंक नासली कापेत घेवंक जाय. रेनकोट घेतलेलो. कसले जगले जाले. हांगा चट्टटाले. कळ्ळें? हांगा तट्टटाले. कळ्ळें कितें तें? कितें टटटले? आबाळ. आनी खा मरे. खा रे तू खा आता. लजो नाका रे खा. तुवें केलें कितें? आनी हांवें करूंक ना. च्या कोणी केली रे? ये पोळयो. हय. पोदे तू? हांव पोदेरीन. आमी बीन पाव. पोदे टायप बीन तू? कितें? पोदेता. पदेता. तू आयकशीत न्हू पदेता तें. तू शॉक आनी हांव रॉक मागीर.
कर मन मोरबन कर मन मोरबन कर. यानी कसले सॉंग हा यानी कसले सॉंग ना ऐकूंक ना तुवें जालें वयता म्हणटा वयतात तर परत केन्ना येवपाचो येवचो ना ऑर्डर असले का परत येतलो तर गायज ऑलमोस्ट आता संजय वयता आनी बरो काळोख जालो पळय अय बरो काळोख जालो सो वयता राव म्हटल्यार रावना तो राव म्हटलें रे तुका कोणी हांवें केन्ना रे कानान गुड्ड्या आनी कितें हय म्हणटलो आतां तर बरो काळोख जालो कितलो टायम जालो संजय 7:30 जाली 8 जाली 8 जाली चल तर बेगिना तर 8 जाली आनी आतां पळोवया खंयच्यो ऑर्डरी कंप्लीट करूंक जाय ते आतां मडगांवच्यो वास्कोच्यो बीन ऑर्डरी आसा बॉम्बेची एक ऑर्डर आसा न्हू रे संजय बॉम्बेची ऑर्डर आसा हय कुरियर करया केन्ना करतलो केन्ना करतलो म्हणजे म्हाका एड्रेस आनी पिनकोड जाय टायमूच ना न्हू एड्रेस आनी पिनकोड जाय करपाक सो आनी मडगांवच्यो ऑर्डरी आसा वास्कोच्यो ऑर्डरी आहा ते पळोवया आमी आतां केन्ना व्हरून दितली ती ह्या 2-3 दिसांक खुबूच पावस सामको पावस नासतना वयतली आमी न्हू रे पावस आसलो की बेज्जार सामको ट्रॅवल करपाक स्पेशली बायकीन ट्रॅवल करपाक न्हू खुबूच बेज्जार आनी फाटल्यान तो गाडी चलयतलो बट फाटल्यान सुद्दां बसता ताका इतलो त्रास जाणा कंटिन्युअसली बसोंक जाय कमर फाट सामकी एक जाता चल चल आतां चल हय चल सुशेगाद चल बाय बाय आं बाय बाय केन्ना चलयता गाडी हांव चलयतलें सुशेगाद चल आसले तशें नाही काम करपाक बसले थोडेशें काम असलें तें म्हटलें कंप्लीट करून घेवया आनी हालींच्या दिसांनी तुमी म्हणटली की तूं कामूच दाखयता म्हणून तर एक्चुली म्हाकाय बीन तुमकां बोर करपाचें ना म्हाका तुमकां लागून बरे बरे व्हिडियो घेवन येवपाचे आसा म्हाकाय बीन लायक आसा एक्सप्लोर करपाक भायर फिरपाक बट हालींच्या दिसांनी म्हाजो शेड्यूल इतलो बिजी वयता की म्हाका एक्सप्लोर बीन करूंक गावना भायर सरतलें खंय वयतलें बरे व्हिडियो करपाक म्हटलें तें सुद्दां करपाक गावना जशें हांव दिसभर जें कितें थोडेशें काम करता म्हटल्यार म्हाजो शेड्यूल कसो कितें वयता तितूंतले थोडेशे क्लीप हांव तुमचे बरोबर शेअर करता आनी ते जर करूंक ना न्हय जाल्यार भरपूर गॅप पडटली बिजी उरता ताका लागून जशे व्हिडियो आसा तशे तुमचे बरोबर शेअर करता आय होप सो तुमी समजतली म्हाका तर गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका म्हाज्या चॅनलाचेर जर कोण नवीन आसत जाल्यार बेल आयकॉन बी दामपाक विसरूं नाका त्या कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडियोचें नोटिफिकेशन येतलें